बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल आपल्या बोलवंत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरजेक बोरवाशान बोरता. मान्यवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्यां मदें नवें कालीस आनी नवें मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची दिवटी पेटयलोली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत बोरवासो विरगळून गेल्ले पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजा मारामारीक लागून दुयेंस पिडांक सांपडूंक, तरेतरेच्या प्रश्न आडकुळींची गुलामां जावन, धर्मीक आनी जाती कातीच्या भेद वेगळोचाराच्या सांकळ्यांनी घुस्पून उरून जायत्यांच्या जिवितांतली बोरवाशाची दिवटी पालोवन गेल्या. आमचें पाप रोडून फातरांचें काळीज काडून नवें काळीज, नवें मन, नवो आत्मो आपणावून पवित्र, संपूर्ण आनी बागिवंत जावंक आमकां उलो. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, वावरा जाग्यार, शेजार सामार्याक, समाजांत वो फिरगोजेंत असल्यो भिरांकूळ परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना इजेकियल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मन दुसऱ्यां भितर घालूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या बाबूयनांनो, निकतेंच आयकल्ल्या प्रमाणे बोरवाशाची मनशां जावचे बदलेक आमी पातकांत रोंबून रावल्या. ही सगळीं आमची पातकां ओळखून घेवया ह्या वेळार आनी सांगता म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बळ अपराध. ह्या पासत मागून सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो,
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदुदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तूं मोई पासान फाव करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी कुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या काळार पोरचेक राखता तो श्रेष्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयली तेतून थावन दिश्टी पडूंक ना तसलो
तळमळ्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरचेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितुमेचे धुलींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतराला वेल्या पोरजोला पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरी. सासणाच्या सासणाक लोकतलीं. देवाचें उतर हें देवाचे म्हणून कर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सगळीं गावया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोर्बेस्पोरा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सोर्बेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधींच हालोना. सगळीं गावया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. सगळीं गावया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सगळीं गावया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसले योद्न परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांयां तोंडां घालतलो ते घोडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटोच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपूर्ण केली. सर पातकांचे बोगसणे मेळ्ळ्या म्हणटोच तांचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy. Riba boy, koshi sogli, sorek pota, raulia wami.
Kitle more, kitle more, kitle subi, sorbe sporak, soy, 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 sorbe sporak, soy, 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 Sorbe sporak, soy, sorbe soy. sporak, soy, soy, sorbe sporak, soy, soy. Survispor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो सोक्ती कोलकोलतल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या प्रितुमेचे एके शिमेर थावन स्वर्गाचे दुसरे शिमे पर्यान आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जोमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मोरयांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडल्या बगोर ही संसोत अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबयनानू, आयचो दीस लौकिकांक भेटयल्लो दीस, तुमचे पासत भेटयल्लो दीस. तुमकां भेटोवन कित्याक भेटोवचें तुमकां हो दीस? तुमचो आमकां हुस्को आसा. तुमी आमकां आपुरबायेची. तुमच्या जिवितांत जी वादळ मोळां आयल्यांत ही थोडावंक आमच्या पाद्रीचें कार्य. संकश्ट तळमळे संवसारांत आसातूच. आदल्या काळार आसले हे आमकां पयले वाचपांत आयज मेळटा. आमी निकतेंच आयकलां शुभ वर्तमानांत शेवटाचो काळ असलो संकश्टांचो काळ जातलो म्हूण सांगलां. जावं तो पुर्वीचो काळ, जावं तो फुडलो काळ, जावं तो आतांचो काळ. तुमचें म्हणणें कितें आसा? तुमचें म्हणणें कितें आसा? जियेनात आमी तळमळ्याच्या काळांत, जियेनात आमी वादळ मोळांत, जियेनात आमी त्रासांत संकश्टांत. खंय आसात आमकां नोकऱ्यो? खंय आसा आमकां बरी भलायकी? कितले पावटी दोतोरा शिंवेचें पडटा? कोवीड मारामारी जाली, आतां सायड इफेक्ट्स आयल्यात. कितल्या वस्तुऱ्यांक भुरगीं जायनात. कितलेशेच संकश्ट भुरगीं ल्हानातूच देफेताचीं जातात. हे तुमचे अडचण्यो. घोडेक आमी पाद्री सुशेगाद आसात. तुमच्या काजारी जिवितांत एकवटान रावंक तुमकां कठीण. कित्याक? काजार जाली, घोव गेलो परदेसांत. बायल आसा ती ताणटा आपलें वडें. कशें जातलें? एक भुरगो आयलो, दुसरें भुरगें आयलें, वयल्यान सासूमाय आसा, सासूपाय आसा, ती त्रास करतात. रावंक सारको जागो ना. आनी कोण गाड्यांगेर वेता, तिवूय त्रास करतात, वायट मागतात. संकश्ट तळमळे तुमचे प्रितीच्या भाव भयणांनो. आदल्या करारांत देवान
प्रवाद्या उदेशी आपल्या शेळ्यांक इस्रायल पोरजेक अखंड आला शिरो दिलो. ती वादळ मळांक सापडली ह्याच्या फाटल्यान आसलो सोयतान. देवान तांकां सोडूंक नात. जितली ही परजा देवाशी ओडोन येताली देव उमऱ्यार रावन तांकां वाचोवंक सोदतालो. वाचोवन तांकां ह्या सोयतानाच्या तोंडांतली वाचोवन सुरक्षीत दवरूंक सोदतालो. हें ताणें दोरेका प्रवाद्या उदेशीक केलें, करीत रावलो. हाचे सोबार पुरावे आमकां पोरण्या कोरारांत मेळटात. आनी ह्या कार्यांत देवान याज्ञिकांक खेरीत कार्य दिल्लें म्हणून आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकता. परत परत योद्न करून देव मंदिरांत रावन रावन हे याज्ञिक मागताले, योद्न भेटयताले ही पोरजा ह्या लोकांनी सुटोंक. ह्या पातकांतली पोरोम याज्ञिक जेजू आयलो नव्या कोरारांत. ताणें एकूच योजना मध्ये आमकां सोडवण दिली. पूण हो योद्न आमी पाद्रींनी 2 दिसाक करूंकूच जाय. योद्न केलो सोंपना. आयज आमी पादाग्नेला कडल्यान कितें शिकता, कितें आयकता, ताचें मुण्यारपण कसलें आसलें. तो फक्त सादो पाद्री न्हय, पूण दर आपल्या मुण्यारपणाच्या वाठारांत तो प्रसिद्ध जालो. सर्वप्रथम ताची शक्तीबळ जरी तर आमकां बोरवाशाची मनशां करतलो मागण्यांत आयली. 10 वर्सां ताणें ह्या मंदिरांत काडली. ह्या मॉनेस्ट्रींत मागण्यांत एकटोच मागणें करतालो, ओगेपणान वेळ सारतालो. शक्तीबळ आयली, वागाची शक्ती आयली. उपरांत ताणें मिसां केली. मिसांनी शर्मांव केले. न्हयच फकत हांगासर गोंया भायर नंबर 1 तो आसलो शर्मा दिवंक. ताजे शर्माव लोकांक आवडटाले, कितेंय जावं तें. तो तांकां कडक उतरांनी तांकां चतूर करतालो. पूण तांची अंतस्करणां खावंक लागली म्हणटकूच कितली निबोर काळजाची जावं, कितली वाद विवादान चलतात जावं शेजाऱ्यां मदें, शेवटाक खुमसारांत येवन ताका आपली पातकां सांगून ती आपलें जिवीत मन नवसरताली. नवसरणी हें एक मोठें हातयार आनी आपोवणें आमकां जण एकल्याक. आनी म्हाका तर दिसता आमची मनां काळजां जागयतल्यात तर हें काम फकत पाद्रीचें, याज्ञिकांचें. कोण तर ह्या दिसांनी शर्मांत पाद्री म्हणटालो आमी आयज काल लौकीक ब्रादराशी धांवतात तांची दारां मारतात. कित्याक धांवचें पडटा? आमी सुशेगाद आसात म्हूण गाय पाद्री. आमी तुमकां दारां उगडनात म्हणून, आमी तुमचेर हात दवरून तुमकां पेकोवणी दिवंक शकनात म्हणून कबूल करता. आमची चूक, आमचें उणेपण. पूण लौकिकानो तुमकां देव सोडचो ना. तुमचेर आयिल्ले संकश्ट तळमळे देव उमऱ्यार रावन रावता. फाव त्या मनशांक तुमच्या दाराशी पावंक, तुमच्या काळजाशी पावंक. कितलीं जाणां आयज दुयेंस पिडेन सोंसतात. दोतोराशी वचून इलाज मेळना. ऑपरेशन करूंकूच जाय आनी ऑपरेशन केल्या उपरांत कॉम्प्लिकेशन्स येतात. कितें करुया? हातूंत तांकां एक पाद्रीचो बरें उतर जाय, आला शिरो जाय, मागणें जाय. आनी हें करूंक कितले आमचे पाद्री तयार आसात जायत. आयज जरी तर आमी तुमकां हो दीस भेटयता प्रितच्या भाव भयणांनो, मानेव दागनेल जावं आमचो सगळ्या पाद्रींचो नमुनो. कित्याक ताणें आपलें जिवीत खुमसारान खर्चिलें, ताणें आपलें जिवीत शर्मांनी खर्चिलें. असो आपली भलायकी सोडून दिवन, वडिलांच्या उतराक पाळो दिवन जोळी मोळी भोंवन तो भोंवलो गोंयांत. सावणें खंय पडलें, सांगें खंय पडलें, कोलें खंय पडलें, गाडयो नासल्यो, कुमटा खंय पडलें. बेतालो, वयतालो, येतालो पत्तो, देवाचें उतर परगडटालो. इगोर्जो नासल्यो, फुरिस आसले, थंय वचून मीस बटयतालो, लोकांची भेट करतालो, तांच्या आदाराक पावतालो, तांच्या गरजांक पावतालो. हळू हळू इगोर्ज्यो थंयसर बांदून काडल्यो. केदें व्हडलें काम. आनी आयज पासून तो आमचो हुस्को दवरता म्हूण तुमी बिर्याणी हांगासर येतात. कित्याक तुमी जाणा ताका एक उतर म्हणचें आनी तो तुमच्या उतराक कान दिवन तुमची मागणी देवाशी पावयतलो. प्रितच्या भाव भयणांनो, बोळवंत तुमी जावंक जाय, बोळवंत तुमी जावंक जाय. आमी जावंक जाय हातयार, याज्ञीक. तरी आसतना देव तुमकां सोडचो ना. आमी उणें पडले तर आमच्या कार्यांत. आमी तुमकां घोडे गोंडोळांत घालता,
आमी तुमकां घोडेक केद्या वेळार संकोश्टान घालता आमी घोडेक तुमच्या प्रश्नाचे तुमकां जबाब दिना तरी आसतना देव तुमकां सोडचो ना देव तुमकां लागीं आसून तुमच्या उमऱ्यार आसून तो तुमकां वाटा येतलो वर्सां वर्सां आमच्या इतिहासांत इस्रायल पोरशेक धरून देव लस्करांक हारोयतालो आपल्या शक्तीन हात उखलून दवर म्हणटालो प्रवाद्याक आनी थंयसर ते जिखताले तर असले जिखूंक आनी तुमी जण एकली जिखजिखती नोकेत्रां जावंक आकाशांत आयज तुमकां उलो मारता आयची वाचपां ही तयारेची वाचपां संवसार सोंपोवंक पावला कित्याक आमचो सेवा धर्मीक काळूय सोंपोवंक पावला ही वाचपां आमकां एक रोज मात दिता नियाळूंक शेवटाचो काळ रावची न्हय शेवटाचो काळ येतलो आमचें जिवीत बदलतलें हांव जायते आमचे पाद्री होय बरी सेवा तुमकां दितात तुमचो तरेन वचात तुमचें जिवीत नवसरात बदलात कित्याक अशें केल्यारूच तुमी पवित्र जातलीं आनी पवित्र केल्यारूच पवित्र तुमी जाल्यारूच देव तुमकां वाचोयतलो देव तुमकां स्वर्गार व्हरतलो ना तर म्हटलेल्या भाशेन पयल्या वाचपांत धुळांतलीं कोण कोण उठ्ठेलीं आनी स्वर्गार वेतलीं आनीक जायतीं जाणां धुळांतलीं उठ्ठेलीं आनी लॉज धरून इफेर्नांत वेतलीं हें आमकां स्पश्टपणी आयच्या पयल्या वाचपांत सांगलां तर ही आमची जुट्टी जातली हातूंत दुबाव ना पूण आमकां मानेवत आग्नेल आयज आपयता आयचे देवाचें उतर आमकां आपयता जागृत जायात तुमी तुमचें जिवीत नवसरात काळीज नवसरात मन नवसरात दर एक मिसाची बॅट तुमकां मेळटा देवाचें उतर तुमच्या कानार सादून दी तुमच्या काळजांत रिगोवन दी जिवीत बदलोवन दी एक तरी निचेव घेवन घरा वचात तुमचें गोठ्ठाण जाल्यार तुमी इफेर्नांत गेल्यार आमकां कोणाकूच खबर आसची ना देव मात्र दुख्खी जातलो आनी ह्याच देवाक नाका की तुमी इफेर्नांत गेल्लीं म्हणटकूच ही नोवेना ही मिसां ही कुमसारां हे शेरमांव हे रेतीर एक बोळवंत हातयार मानेवंत आग्नेलाचें तो आसतालो सिमिनारींत राशोल हांगा ताका रावताले व्हडले व्हडले मनीस ह्या मोठ्यांत रेतीर चलयताले केन्ना सुटयेंत सुटयेंत आग्नेल घरा परततलो आनी आमकां रेतीर दितलो मातसो लेट जाल्यार ते बोवाळ मारताले आग्नेल खंय पावलो कित्याक ताजीं उतरां तांकां मानवतालीं ताजीं उतरां तांकां बऱ्या मार्गार हाडटालीं ताचीं उतरां तांची अंतस्करणांत जागोयतालीं तर पितेच्या आबा विनानू आमचें सुपुलें माणकुलें जिवीत लौकिकांचें तुमचेंय मुण्यारपण आसा प्रवादीक राजकी तर तुमी हें तुमचें मुण्यारपण चलोवंक तुमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालात पातकां मेकळीं जायात देवान दिल्लें कार्य तुमच्या फामिलींत तुमच्या शेजाऱ्याक तुमी पाळात आनी हे भाशेन बोळवंत झुजारी बोळवंत देवाच्या उतराचे परगोटणार बोळवंत देवाचे राज बांदपी जावंक तुमच्या हातांत दिल्ली जबाबदारी बळान पाळूंक जेजू तुमचे लागीं आयज खेरीत भाशेन मागता हो संवसार वाचूंक तुमकां खुद्द वाचूंक तुमच्या फामिलीक वाचूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमचें जिवीत मांडून ही परंपरा ही तरिका तुमच्या जिवितांत तुमी वेव्हारांत घालून देवाच्या कृपेन बरोवन परत घरा वचात मानेवंत आग्नेल जावं दी तुमचो मोदेल तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक सगळीं आमी उबे रावन ह्या आमच्या धीर दितेल्या राखणदारा देवाचेर आमचो भावार्थ उच्चारुया म्हणून सत मानता देवाक सोर पदेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सुमवलो आंकवार मरेथान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर परेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तांणी जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंचवी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन ल्हानविकायेन आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी याज्ञिकांनी तशेंच मोठवाशी भावा भयणी
आपल्या देखीवन जिविता उदेशी आपले आपोवणे बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेंत आनी समुदायांत जियेतोल्या भावाट्यां पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावाटाची मुळ्यां कशे मनान आपणावंक आनी ओता बरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमचीं भावां भयणी बारीं वावुरतात. जायते फावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाच्या बरें उतर आनी उतेजन मेळना. तांणी आपलो भावाट आनी बोरवांसो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतिल्लीं आमी सगलीं तशेंच कोश्टा त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात. ताणें स्वर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जियोंक मानिवंत आग्नेलाच्या मोजोतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडेक ओर चोण्याक सांपडून निराशी जाल्यांत. तेच पोरी जायते कुटुंब तुटपाचे दोशीर आसात. जाल्यार जायते तरणाटे शिकोप करून सिर्वीस मेळना जावन वो जिविताचो सांगाती वो सांगातीन मेळना जावन निराशी जाल्यात. देवाचे ताणी आपलो भावाट तिरावंक आपल्या गरज त्यो वस्तू देव फावो कोत्तलो म्हूण बोरवाशान जियोंक बापाची कृपा आनी मोजत तांकां मागुया. सुर्गीच्या बापा, खालतिकायेन केल्ली ह्या पोरचेची मागणी जी पोरजा कोश्टवता संकोश्टांत आसा तळमळे काडटा आमचो आवाज तांचो आवाज आयक दोनया देवा म्हूण थोडीशी मागणी आमी तुका उबरल्यांत आनी जायतीं तांच्या काळजांनी आसात. तांचे कोश्ट वळवळे तूं समजून तांकां मागता तें दितलोय म्हूण आमी रावता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी.
बाबूनान मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकेपळ सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळा बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सूद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगटुया. Gesù ci sarà, Gesù dove avevo Gesù melo, Gesù ci sarà, Gesù dove avevo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेश्वरा आख्खे विधवेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनरी आनी सिमांव आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका पिथी मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकवार मारये देवाचे माये संगती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वरेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनां सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारतले ताका आमचो चड आनी चड हुस्को आसा आमचें जिवीत नवसरूंक मन नवें काळीज नवें वेळा वेळार आमी करून ताच्या राजाक आमी पुर्ती जावंक सर्गीचें राज ताणें जिखलेलें आमचें करूंक आमी ताच्या हातांत बळवंत हातयारां जावंक मानेवताग्नेला भाशेन आमचे पासत मागुया किरीत भाशेन मागात तुमच्या यादनिकां पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती निमण्या दिसाक तुमकां मेळूंक येतलो होच तो जेजू ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या भितर भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. उभे राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां.
ह्या संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवची म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो आयज आमचे मदें फादर सावियो खबराल आसा. सांगे वाडींचो पादविगार रोमार घेवन आपल्या लोकांक फिरघोजकारान घेवन आमचे मदीं आयिल्लो आसा. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आमचो लोटलेचो गायन पंगड आयज बरे भाशेन मागण्याच्या वातावरणांत आमकां ह्या मिसांत वांटो घेवंक आदार दिलो देखून तुमकां दर एकल्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. मोगाळ इश्टानो तुमच्या अखेरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसान दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आसा पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमची कालती मागणी इश्टानो दर एक कुटुंबांत ही बायबल डायरी व्हरची. देवाचें उतर वाचचें नियाळ करचें आनी देवाच्या उतरांतल्यान वाडचें. तुमच्या इश्ट मित्रांच्या वाडदिसाक दुसऱ्या दिसाक गिफ्ट कसो तुमी दिवचो. तुमच्या घरच्यांच्या मरणाच्या वार्षिक दिसाक देवाचें उतर शिंपडायचें आनी भाशेन देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आदार दिवचो. आमचे पिलारचे संस्थेंत पाद्री जातल्या भुरग्यांक कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवचें. मानेवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक आदार मेवता फावोर मेवता. तुमचे लागीं मागता हे सगळे फावोर आमच्या वायस पोस्टुलेशन ऑफिसान येवन सांगूंक जाय. तशेंच ते एक्सरे रिपोर्ट दुयेंत आसलेली तेन्ना बरो जाल्या उपरांत ऑफिसान दिल्यार अदीक बरें जातलें. हे मिसा उपरांत आमी केरीत भाशेन ओत्मीक भाव भयणांचे दीस आमी मनयतल्या आनी तांचे पासत मागतल्या. आयज 11:30 वरांचेर सेमिनारीच्या कपेलांत मलयालम भाशेन मीस आसतले. तशेंच 11:30 वरांचेर ह्या पेंडोलांत तमीळ भाशेन आनी 12:30 वरांचेर ह्या पेंडोलांत हिंदी भाशेन मीस आसतले. ह्या वर्साक आमी पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. कितें भाशेन आमचे यादनीक भाव पिलारचे मिसांवांचे गांवांनी वावुरतात त्या मिसांवांचे परंपरा संस्कृती वस्तू तुवें हाडून दवरल्यात. आमी मागता तुमी वचून हे एक्झिबिशन पळोवचें. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट जे आमी समारंभांव तें समजूंक हे मिसाची भेटेचेर एक पुस्तक भायर सरलेलो आसा. तुमी देव घेवचो म्हूण आमची मागणी. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा हे संघटनान नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलतले. जांकां रोगो दिवपाची खुशी आसा ताणें सांजचें 6 वरांचेर न्हिदचें नंतर रोगो दिवंक जावचें ना. रोगो दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रोगो दिवंक येवचे आदीं 2 वरां आदीं बरोसो ब्रेकफास्ट केल्यार अदीक बरें जातलें. मोगाळ इश्टानो रक्तदान म्हणल्यार जिविताचें दान. तुमच्यान ही गजाल दुसऱ्यांकूय सांगूंक जाता दुसऱ्यांकूय गरजेवंतांक पावूंक शकता. वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलो स्कॉल हे आमचें चलता. हातूंत आमी कितें भाशेन आमच्या मिसांवांचो वावर आनीक तरणाट्यांक मार्गदर्शन दितात. म्हणटूच तुमी ते सबस्क्रायब करचें म्हूण आमची कालती मागणी. नोव्हेंबराचे 20 फादर आग्नेलाच्या दिसाक आमच्या फादर आग्नेल स्कुलाच्या आंगणांत एक तियात्र आसतलो. आमकां बाळगून दवर तो फ्री आसतलो. तुमी येवची म्हणून आमची मागणी. ह्या दिसांनी आमकां जायतो कोर्स जाल्लो आसा. पेंडल फुलां दुसरो तुमी कोणूय आमकां आदार दिवंक सोदता जाल्यार
आमच्या ऑफिसान दिवची. मोगाळिश्ट न्हू, मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सेवेरीन आम्रगांजा वेर्नांतान अशें सांगूंक लायता, म्हजे धुवेचो न्हवरो ऑप्सोएकाक सांपडलो. आपलो विक्टर हॉस्पिटलान गंभीर परिस्थितीन तो भरती आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोट मोडलोलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल दिवंक लागलें म्हूण ताका ICUन शिफ्ट केलो. कुडीन भितर रगत व्हांवून पुल्मा उदक भरून इन्फेक्शन जाल्लें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जातालें. हांवें पिलार मानिवंत आग्नेलाच्या तोमलाशी आयली आनी ताचे पासत खोतखोत्यान मागले उपरांत 24 वरांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल चलूंक लागलें आनी पुल्माचें इन्फेक्शन दिवंक लागलें. आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डान शिफ्ट केलो आनी आनीक 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगिनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. हुंय मोगाळिश्ट न्हू, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आमची कालती मागणी इश्ट न्हू, तुमचो भावार्थ जागोयात. तुमच्या भावार्थांतल्यान देवा लागीं तुमची मागणी उबारात, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळटलें. तर ह्याच भावार्थान तुमची मागणी देवाच्या हातान घालुया. बरेच भर जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां, तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर इश्टानो, ही सगळीं इतिहासां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. लौकीक कुशीन देवान दिल्ले तुमकां वरगूण आनी गूण वापरून एक सुडसुडीत उत्तेजीत जिवीत जिवंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमची यात्रा करूंक तुमकां धाडटा. Ami o korit putri
사이바울 가구 두시 아미오고리 오드리 너야